काँग्रेसमॅन असलेले ते आपल्या आपल्या भाशेन एक्स MLA असलेले एक्स मिनिस्टर असले तांकां सगळ्यांक स्टेजीर बसयले ऑफिस बेरर्स असलेले तांचे सगळ्यांची नांवां घेतली तांकां सगळ्यांक स्टेजीचेर बसले हेजे भितर अशें ना कितें बाबा ते चेहरे दिसले म्हणून ते सगळे जाण आपल्या उमेदीन ते येयले विश दिवपाक त्या प्रमाणे ते स्टेजीर असलेले आनी तशेंच आतां डिस्कशन केलां ती लुइजिनी इतलो मॅच्युअर आसा पयलीं आसलो कित्याक ऑर्गनायजेशन हांवें लुइजिना वांगडा काम करतना पळयलां कित्याक ते ऑर्गनायझन बांदपाक सगळ्यांक एकठांय धरून बांदून घेवपाक तेजे कडेन ती ताकद आसा आनी आतां ताणें दिल्ली इतले स्टेटींनी काम करून तेका खूबशी मॅच्युरिटी जे आतां डिस्कशन जाता तूं कितें म्हणटा स्टेजीर मुखार व्हरून बसयले म्हणून पॉलिटिकली मुखार व्हरून बसयतलो हाची शाश्वती ना ही इज व्हेरी मॅच्युअर्ड ही नोज रायट टू टेक द डिसिजन एट द रायट टायम तेका डिसिजन घेवपाक तो जाणा कित्याक आमी पयला हांव तुका एक बारीकशी गजाल सांगता कित्याक तेजी मॅच्युरिटी जेन्ना ताका गोंयचें अध्यक्षपद घेवपाक लायलें तेन्ना ताका मॅडमीन आमचे सोनिया गांधीन सांगलें तूं जनरल सेक्रेटरी आसा तुवें बरें कार्य केल्लेलें आसा आनी तर तूं गोंयान गेलो ही स्टेट तुजे कडसून सो यू कीप बोथ द पोजिशन विथ यू बी द जनरल सेक्रेटरी बी द इंचार्ज ऑफ दोज 7 स्टेट एंड प्लस बी द PCC प्रेसिडेंट ऑफ गोवा बट यू वॉज सो मच ती मॅच्युरिटी जेन्ना तुमी उलयता न्हू यू वॉज सो मॅच्युअर्ड एंड सांगलें it is not I won't able to handle this both the from goiche and theo so it one this thing will be neglected either Goa will be neglected or those states will be neglected and he refused to take that and he accepted the post of president so we should actually salute him आता संकल्प बाबान सांगलें की हे मुखार बशिल्ले तांचे बद्दल मॅनेजमेंट कशें करतलो तो लुइजीन फाल्यार जाणा पूण म्हाका खात्री आसा हे येदे व्हडले लिडर जाल्ले आसात फाटल्या 20 वर्सांत तांकां जर तिकेट दिली ना न्ही ते परत भायर वतले आनी ताजो गैरफायदो म्हाका एक गजाल सांगा राजू बाब त्या दिसाक हे हांव मुद्दाम त्या सुवाळ्याक कित्याक येता बिकॉज इट वॉज अ मेजर सिंबॉलीक इट वॉज अ सिंबॉलीक स्टेटमेंट इट वॉज अ सिंबॉलीक स्टेटमेंट ते सिग्नल खंय तरी आनीक बरे तरेन मे बी संकल्पा सारके मनशाक गिरीशा सारके मनशाक मुखार बसून प्रश्न आसा काँग्रेसीन पळय आज राहुल गांधीचो एक प्रोजेक्ट घेवन गेला यूथ प्रोजेक्ट वेर इज द यूथ प्रोजेक्ट गोंयान भितर हे सगळे जाणटेले लोकांक तुम्ही मुखार बसयात तांकां हार घालात तांकां जाय तें करात तांचे पुतळे सुद्दां उबारात काँग्रेसीन घालून पूण मेन युवकांक काँग्रेसीन हाडपा खातीर कितें तुमी सिग्नल दिलो त्या प्रोग्रामांतल्यान हें सामकें म्हत्वाचें आसा कारण जालां अशें की फाटल्या कांय वर्सांचो पळय जो कारभार काँग्रेसीचो जो पळयला की तेच फॅमिली राज तेच लोक तेच पन्ने चेहरे आनी तेच करप्शन तेच सांगता की त्यांच्या हातींतल्यान ही पार्टी खंय तरी गेली सुटली कशें दिसतालें तांकां दिसलें की आतां अरे आतां ऑपॉर्च्युनिटी आयली सगळे धांवत आयले काय ना संकल्प म्हणटा अशें कोण कोणाक इन्विटेशन दिवं नाशिल्लें कशें आयले ते क्लीन फेस पळय कितें आसा आतां फॅमिली राज हे ते आमी सगळे पळयला पयलीं बट म्हाका दिसता ती गजाल आतां हेन फुडें घडपाना कित्याक लास्ट लोकसभा इलेक्शनाकूच पयलें लास्ट इलेक्शनाकूच पयलें येदी व्हडली तुमी म्हणटा हे पावरफूल लिडर चर्चिल मनशाक सायडीक दवरले संकल्प एकूच तुवें सांगलें एकूच नवे चेहरे पार्टीन येवपा खातीर तूं कितें संघर्श करतलो पार्टीन पात्र तुका सांगता एक हांव तुका सांगता कित्याक हांवें लुइजिनाक लागसून काम करतना पळयलां म्हाका पूर्ण तेजेर खात्री आसा कित्याक गोंयान आमकां चडान चड फुडल्या इलेक्शनाक न्यू फेस मेळटले कित्याक हे ताणें पयलींच दाखोवन दिला तुमकां उगडच आसतलो जेन्ना तेन्ना 98 सांगलेलें तेन्ना तशें आमकां तेन्ना ताणें बाबू कोलेकराचो असलो मनीस न्यू फेस दिलो बाबू आजगांवकर दिलो मुर्मागांव वचून काल वास दिलो आमकां सांदांद्रेसून आमकां सिल्वेरा दिलो वास्कोसून ताणें ताहीर दाऊद दिलो अशें ताणें गोंयान कितले 12 एक न्यू फेस दिलेले जेन्ना आमचे स्वता लिडर थंयसर एस्टॅब्लिश आसलेले तरी वचून ताणें न्यू लिडर्स तेन्ना फेस दिला तुमकां दिसता की ही जी एस्टॅब्लिश्ड काँग्रेसीची तथाकथीत हेवी वेट्स आसात त्या हेवी वेट्सांक सामके लो वेट्स करपाक शक्य जातलें लुइजीन बाबा ना शक्य ना कशें जातलें शक्य कारण संकल्प म्हणटा तशें एक वेळ जावंक शकता की लुइजिनान हय त्या इलेक्शनान लुइजिनान 7-8 कॅन्डिडेट अशें दिल्ले पूण खंय दिल्ले ज्या जाग्यार काँग्रेसी कडेन स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट नाशिल्लो व्हडल्या हेवीवेटाक कुशेक दवरून बाबू कावळेकराक हाडूना थंय किंवा काल वाजाच्या जाग्यार कोणाक तरी व्हडल्या लिडराक कुशेक दवरून हाडूना ज्या जाग्यार नाशिल्ले थंय हाडले बरोबर आज प्रश्न कितें आसा इवन राजू म्हणटा असो की फॅमिली राज एकेका तुजे 2-2, 3-3 लिडर जाले जांकां कुशेक दवरून काँग्रेस फुडले पावल घालूं शकना समजा तशें दिले एकूच पॉयंट कंप्लीट करता की समजा संकल्प म्हणटा तशें नवीन चेहरे हाडले आनी तांकां उमेदवारी दिलीच 2017च्या इलेक्शनान जाल्यार त्या इलेक्शनान हे हेवी वेट्स कितें करतले पयलीं आपल्या पार्टी खरयतले मागीर खंय आसतली काँग्रेस पार्टी हातून मागीर परत हो संघर्श लुइजीन कसो मॅनेज करतलो किंवा कसो हांवें तुमकां सांगलें तशें की ह्या आतां कळटा की आतां 2.5 वर्सां उरल्यात इलेक्शनाक आनी हीच टीम इलेक्शनाक वतली हीच टीम म्हळ्यार खंयची विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी प्रताप सिंग राणे जो मनीस ऑलरेडी 70 हुपल्या
आनी पार्टीचो प्रेसिडेंट लुइजिन फालेरो तोय बी जाणटेपणा कडेन झुकला. म्हणजे पार्टीची इमेज एक जाणटे पळय नेतृत्व आनी दुसऱ्या अर्दान पर्रीकारा कडेन अजुनूय लोक तरुण तडफदार म्हणून पळयतात, एक डायनामीक लिडर म्हणून पळयतात, एक कणखर लिडर म्हणून पळयतात. सो हे जे पळय कितें तफावत आसा ती काँग्रेस कशी भरून काडटलो. तशें पळोवपाक गेल्यार लुइजिना कडेन शक्ती आसा, एक तडफ आसा, आमी पळयल्या. पूण 2.5 वर्सान ही जी नवी पार्टी बिल्डअप करपाची पळय कितें एक आव्हान आसा, हे प्रचंड व्हडलें आव्हान आसा. सर हाव दिस अ जेन्युइन क्वेश्चन. देर आर लिडरशीप क्रायसीस. फाल्यां तुम्ही इलेक्शन फेस करतात तेन्ना तुमचे कडेन असो फेस ना जाका तुम्ही चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट म्हणून प्रोजेक्ट करपाक शकता. यू डू नॉट हॅव अ फेस, यू डू नॉट हॅव अ लिडर जाका तुम्ही मनोहर पर्रीकराचो काउंटर म्हणून प्रेझेंट करपाक शकता. तो प्रश्न आयलो की तुमगेले हेवीवेट आतां एकमेकां मदीं झगडपाक लागतले आनी ते पार्टी आनी असंघटीत करून उडयतले. अशी परिस्थिती भितर हाव आर यू लुकिंग एट फॉर दीस नेक्स्ट 2.5 years अंडर Luizin Falero's leadership? No, definitely. See, for the next election, our leader will be Luizin Falero. So, under Luizin Faleroच्या अंडरूच ही पार्टी बिल्ड जातली आहे 2-2.5 वर्सां भितर. आनी फुडल्या इलेक्शनाक वयता तेज्याच नांवान आमी इलेक्शनाक वयतले अंडर लुइजिन फेलोराच्या भितर मातसो दुबाव ना. बिकॉज ही हॅज दॅट केपेबिलिटी, ही इज केपेबल ऑफ दॅट. आनी हेजे भितर कोणाक म्हाका खंयच्याच लिडरांक म्हाका दिसता ऑब्जेक्शन आसपाना कित्याक लुइजिन फेलोराच्या हेजे भितर नेतृत्वा भितर काम करपाक. कित्याक आयज तेंच्यांनी सगळे लिडर्सान प्रूफ केले थंयसर येवन स्टेजीर बसून कित्याक येस वी आर विथ यू आर सेइंग Luizin Falero should be the chief ministerial candidate also. So you go ahead, we are all are there. हांव तेच विचारपाक सोदतालो की 2017 मनोहर पर्रीकर वर्सीस लुइजिन फालेरो. डेफिनेटली आमचे हायकमांड डेफिनेटली जे डिसिजन घेतलेले अवर नेक्स्ट कॅन्डिडेट विल बी Luizin Falero and under his leadership we can always go ahead and it is acceptable and it is acceptable to all the leadership. कारण कोणे तरी मुखार For the first time a Congress leader is openly saying की आमचो chief ministerial candidate आसतलो. हे म्हाका आवडलें कारण निमाणे लोकूय पळयतात की कोण तुमचो होय ना तोय ना अशें न्ही, हो आमचो लिडर आग्गोन आमी वतले आनी ही हॅज द कॅपेसिटी अशें सांगपाचें. पर्रीकराक जर काउंटर करपाचें आसा काँग्रेसीक जाल्यार अशें कितें तरी मूव करची पडटली. आनी त्या You will have to project a face. You will have to project a captain. आनी आयच्या घडयेक तसो दुसरो आनी कॅप्टन तुमचे कडेन ना काँग्रेसी. आणि प्लस आमच्या लिडरान लुइजिन बाबान सुद्दां डायरेक्टली पयर टेक ओवर करतना सांगला की आय विल ऑलवेज फोकस ऑन द यूथ बिकॉज 65% ऑफ द यूथ are below 35 year of age and my main focus will be and त्याचे पर्सनल इंटरेस्ट त्याने सांगला भितरलो कांयच ना. म्हाका एकच गजाल सांग, जॉन फर्नांडिसान वेदर तुमकां आवडू किंवा ना आवडू कांय बरे इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्ले इन्क्लुडींग पक्ष संघटना बांदून काडप, बेशिस्त किंवा केदो व्हडलो आसूं आनी तांणी पक्षाक ब्लॅकमेल करून पार्टी सोडल्या असल्या परत पक्षाक घेवप ना. बरे इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्ले. हे इनिशिएटिव्ह आतां बंद पडटले का चालू उरतले? नो पळय जे जॉनान काम एज अ प्रेसिडेंट PCC प्रेसिडेंट जॉनान जे काम केलेले आमी त्या कमिटीन असलेले, आमीय तेजे बरोबर असलेले, आमीय केल्ले इनिशिएटिव्ह घे जे डिसिजन घेवंक जाय पार्टीन ते डिसिजन घेवंक जाय. आनी म्हाका दिसना तेजे भितर जॉनान कितें वायट केला. जॉन हॅड टेकन अ रायट डिसिजन एंड वी वर ऑल टुगेदर वी हॅव सपोर्टेड जॉन इन दॅट दिस थिंग. देर इज नो डाउट डायरेक्शन चालू उरतली काय म्हणून. सो ती कारवायची डायरेक्शन जी आसा ती आतां आमचो नवीन अध्यक्ष जाल्लो आसा. सो तो फुडें तेजी इनिशिएटिव्ह ते ही शूड टेक इट फॉरवर्ड. सादो प्रश्न, ज्या लोकांनी पार्टीक ब्लॅकमेल करून पार्टी सोडली तांकां परत घेतले काय ना? जॉन वॉज व्हेरी क्लियर आपूण घेवचो ना. पळय प्रमोद बाबा हांव ना म्हणना, हेज्या भितर तूं उलयता असो कितें सगळ्याच लिडरांनी ब्लॅकमेल करून पार्टी सोडना. तेज्या भितर एकटो जाणी केलो ताणें. तो ऑलरेडी गेलो तृणमूल काँग्रेसान. जो ब्लॅकमेल करून तो ऑलरेडी आपुणूच गेलो तृणमूल. तेज्या शिवाय तसो एकटो मनीस ना जे त्या दीस स्टेजीर येयलेले जेन्ना बाबा पार्टीक ब्लॅकमेल करून या पार्टी सोडून गेलेलो असो एकटो मनीस नासलो. हे जे असलेले ते दीस जे तुमी सांगपाक सोदता तेंकां जेंकां बाबा आदल्या अध्यक्षान शोकॉस नोटीसी दिल्लेली बरोबर, तांकां कोणाक सस्पेंड सारखे मनशाक सस्पेंड केल्लो. शोकॉस नोटीस दिल्लेली. इट वॉज नॉट अ सस्पेन्शन वेअर ही हॅड टू आन्सर. मागीर ते सुभाष फळदेसाय जावं अलेक्स सिक्वेर जावं या बाकीचे कोण कोण असले तांकां अशें खूब जाणांक ताणें शोकॉस नोटीस दिल्लेली. इट वॉज नॉट डिसिजन, देर वॉज नो डिसिजन. शोकॉस नोटीस कोणाकूय दिवंक शकता न्हू. आमी आमकां आसा इट इज द रायट फॉर एवरीबडी. बाबा कोणें रॉंग केला ताका शोकॉस नोटीस दॅट प्रूफ वेदर ही वॉज गिल्टी ऑर नॉट दॅट वील बी लेटर. राजीव दिसता की ही कारवायेची जी एक धडाडीन सारकी स्टार्ट केल्ली उरतली चालू तें करपा खातीर म्हाका दिसता एक कांय स्ट्रॉंग डिसिजन घेवपाची गरज आसा पार्टीक आनी तें दॅट इज वॉट लॅकिंग. म्हणजे हांवें तुमकां म्हणलें तशें की आज तरी अशें दिसता की विधिमंडळ पक्ष हो प्रबळ जाला आनी विधिमंडळ पक्षांतले कांय प्रस्थापीत तेच चेहऱ्याक परत आपल्यालो पार्टी वयलो शेक हो चालू दवरपाचो आसा. तें जर थांबयतलो तें थांबोवपाची काळाची गरज.
ते थांबयतले जाल्यार लुइजिनान म्हाका दिसता की पार्टी शुड बी बिगर दॅन इंडिव्हिज्युअल. पार्टी शुड बी बिगर दॅन इंडिव्हिज्युअल. कशी तरी पार्टी बिल्डअप करची पडटली, कार्यकर्ते तयार करचे पडटले, कार्यकर्त्यांक विश्वास दिवचो पडटलो आनीक नवे ह्या कार्यकर्त्यां मदल्यान तुमकां तेच सांगतले हांव. पर्रीकाराचें वैशिश्ट कितें? पर्रीकारान कॅथलीक समाजांतले 7 जाणां तिकेटी दिल्यो फाटल्या वेळार. इट्स अ बिग थिंग. आनी ह्या 7 जाण जर काँग्रेसीन आशिल्ले तांकां तिकेटी मेळपाच्यो, कारण आमचे कांय लोक 50 वर्सां कदेला आडोवन बसल्यात थंय, पडल्या ते तांकां परत तिकेट मेळटा. सो दीस इज समथींग न्यू. पर्रीकारान हें जें कितें केलां न्ही, पक्षान जें कितें नवें कितें हाडलां, हें म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसपाक जाय की आपण जर 5 वर्सां काम करत जाल्यार आपल्याक तिकेट मेळटली. अशें कोण न्ही की ना तो आसा बावडो, तो इतले वर्स काँग्रेसीन आपण ताका तिकेट. पण म्हाका एक संजय बाब सांगा, जेन्ना आतां हे सगळे जाण स्टेजीर बिजेर दिसले, मोविन गुदिनो सोडून आनी आलेक्स रेजिनाल्ड फॉर द रिजन्स बेस्ट नोन टू एवरीबडी थंय आयलो ना, बट तो काँग्रेस हावसां आशिल्लो. हे सगळे जाण आमकां स्टेजीर आमदार दिसले. आफ्टर लुइजिन फालेरो विल वी सी एनी इम्प्रूवमेंट इन दी परफॉर्मन्स ऑफ काँग्रेस MLAs, मे बी इन असेंब्ली एंड आउटसायड असेंब्ली एज ओपोजिशन पार्टी? अशी कितें सुदार बी जावपाची शक्यता आहा काय? ते आमदार म्हणटा तो एक टिपिकली वेगळो घटक आनी ते आपल्या भशेनूच काम करतले. जे आमदार बीजेपीच्या वटेन ऑलरेडी गेल्ले आसा, एक तरी आसा, एक तरी शुअर आसा, तातूंत म्हाका काय बदल दिसना. उरिल्ल्यांचेर मे बी प्रेशर येवं शकता मातशें. ही जी कितें एक वातावरण निर्मिती जाल्या त्या दिसा पासून लुइजिनान चार्ज घेतल्या तेन्नाच्यान, त्या वातावरणाचेर खंय तरी एक प्रेशर येवं शकता. बट स्टील आत्तां 2च दीस जाले. आत्तां हें सांगप म्हाका दिसना अजून असेंब्ली सुद्दां इतले बेगीन ना. आतां फाल्यां सोमारचे 1 दिसाचे हे सोडीत जाल्या ना. सो त्या असेंब्लीन तांचो परफॉर्मन्स सुद्दां कितें तरी स्ट्रॉंग जातलो काय भायर तांची कामां वाडटली, म्हाका आत्तां कन्क्लुजन काडप दिसना. म्हणजे तशें कन्क्लुजीव हें दिसना. तुम्ही होपफुल आसात काय होपफुल ना? होपफुल आसा. कित्या खातीर सांगता, एक स्ट्रॉंग पार्टी आसूंक जाय. आनी काँग्रेस ही गांवांनी वचून जर लोकांक विचारत न्ही, काँग्रेस सोंपिल्ली ना. लिडरांनी जी सगळी घाण करून दवरली त्या खातीर त्या लिडरांक लोकांनी भायर मारले. आनी जर काँग्रेस सोंपता जाल्यार दुसरी पार्टी ना, आनी वीच इज व्हेरी बॅड इन द इंट्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी. म्हाका संग्रह एकच सांग, तुमी आमदाराचे कामगिरी भितर कितें सुदारणा बी जावपाची शक्यता आसा? डेफिनेटली प्रमोद बाब, आता पयलींय तेंच्यांनी भरपूर काम केलेलें आसा आनी हेन फुडें म्हाका दिसता अंडर लिडरशीप ऑफ लुइजिन बाबा बद्दल म्हाका दिसता जे कॉर्डिनेशन आमचे नासले CLP भितर आनी जे आमचे पार्टी बद्दल जे कॉर्डिनेशन नासले, म्हाका दिसता आतां तें कॉर्डिनेशन इतलें बरें जातलें कितें जो तुमकां आवाज दिसूंक जाय हेन फुडें असेंब्ली तो आवाज म्हाका दिसता बिलकुल म्हाका नक्की आसा 100% तो आवाज तुमकां भरपूर दिसतलो. तुमची अपेक्षा आसा तेच्या पेक्षा चड दिसप मागीरची आयकू येतलो, हेच्या पेक्षा चड. लास्ट सांगाय प्रश्न विचारलो हांव ताजे फुडें म्हणून, पर्रीकाराच्या विरुद्ध उलोवपाचें बळ हांकां मेळटलें काय कितें? हय हेच म्हणटा. हो सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न. कारण इतले सरकार संजयान बरें म्हणलें की लोकशाहीक धोको निर्माण जातलो जर विरोधी पक्ष प्रबळ ना. म्हणजे कोतान लोकशाहीक धोको निर्माण जावपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सगळे लोकशाहीतले वेगवेगळे जे पळय घटक आसात ते अस्वस्थ आसात आनी ह्या अस्वस्थकाय जे ताका एक निश्चित दिशा दिवपाची, ताका एक वळण दिवपाची. सुदारतले काँग्रेसीचे आमदार काय ना? एक आमदार सांगा, तांकां बडी मारची पडटली, बडी मारची पडटली. फुडली तिकेट दिवपाना म्हणून सांगचें पडटलें. आपूण जावन सुदारपा ना, आपूण जावन सुदारपा नाच म्हणटात तुमी. इतल्याचेर आमदार संकल्प वेळ सोंपला. यू मायट स्टील लायक टू डिफेंड युअर MLAs, बट म्हाका दिसता गोंयची जनता आतां आनी शब्द न्ही पण तांगे प्रत्यक्ष परफॉर्मन्स पळोवनूच ठरयतली वेदर कितें फरक पडला काय ना तो. तुमी तिगी जाण आयले आनी इतले बरें म्हणून थँक्स अ लॉट. पळयत रावात. नमस्कार.